आमच्या 5व्या दिसाचो विषय घराबो भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी. उगडास आमी करूया. पवित्र स्नाना दिसा जोलटी पेटलेली वात यादनीक पास्कांच्या वाती वरवीं पेटोवन आमच्या हातांत घालता आनी आमकां उगडास करता ही जोलटी दोरात. हाची समजणी कितें? आमचें जिवीत दुसऱ्यांक उजवाडाचें जावंक. आवय बापूय आयज आमकांच उगडास करुया. आमच्या भुरग्यांची आकारणी, द फॉर्मेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, हेच उजवाडान, जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान ताका आमच्या जिवितांत तो उजवाड घेवन आमच्याय भुरग्यांक हेच उजवाडान आमी आकारणी करता. पाद्राक नेल हेच उजवाडान वाडलो, भावार्थी रायलो, यादनीक जालो आनी आयज पर्यान होच उजवाड शिंपडायता. आयच्या मिसाचे इंतेसांव दिनवासूंक आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागूंक भेटोयता शेनाया आनी रॉल्स्टन मेनेझीस पोरवोरी थावन. यादनिकाक येवकार दितना आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Som så some, ekut som så bava, ekut som så maltes, eklot som så dilba, eklot som så some, ekut som så bava, ekut som så maltes, eklot som så dilba, povit romia vorvei, chante chapan pasa, sokli ekut som chan. Amkala pon harya, ekon ame gaita. Eklot som so some, ekut som so bavan, ekut som so baldes, eklot som so dilba, eklot som so some, ekut som so bavan, ekut som so baldes, eklot som so dilba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक
आनी ताच्या 94 पुण्यतिथीचो दीस सोमारंभूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माई मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसाचो विशय गोराबो भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुणो. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचो गोराबो देवाच्या मोगाचो एक आरसो जावंक आनी आमचीं भुरगीं जेजूच्या मोगान आनी भावार्थान वाडूं म्हूण मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया वाखाणुया. भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तेच बापाची कृपा मागुया की आमी आमच्या भुरग्याक खऱ्या भावार्थान देवाच्या मोगान तांकां व्हर. जायते फावटी देवाचो मोग आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान भुरग्यांक दिवंक आमी चुकले आसतलीं. जायते फावटी आमी भुरगीं आवय बापायक मान दिवं तांचे सांगण्या प्रमाणे चलूंक विसरल्या. ह्या सगळ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवा बापाचें भोगसणें मागुया. आनी पातकांची दूख धरून खालतिकायेन म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गिना उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी सासवट सूख. देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. तुमकां आपलीं भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन धीर दिवपाचीं उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यांत. म्हज्या पुता सर्वेस्पोर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पोर मोग करता ताका कास्त लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीत करता. तुमी नीत जावचे खातीर सोंसतात. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वागयता. बापायचो मार खायनासलेलो कोणूय तरी पूत आसत. दुसऱ्या भुरग्यां परी तुमकां ताची
खास्त पडना जाल्यार तुमी ताची खाशा भुरगीं न्हय. तुमी ओनीज बुरीन. आमचे खाशा बापूय आमकां खास लायतात आनी फावो तो मान आमी तांकां दितांव. तोर आमकां जिवीत मेळपाक आत्म्याच्या बापायक आमी कितलो ओदीक मान दिवंक फावो ना जायत. आमचे खाशा बापूय ह्या थोड्या दिसांच्या जिवितान आपणाक कितें बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां खास्त लायतात. पूण देव आमकां आपले पवित्रतायेन वांटो दिवंक आयती करचे खातीर कितें खरेपणी फायद्याचें तें पळोवन आमकां खास्त लायता. कास्त पडटा त्या वेळार ती कुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले खास्ती वरवीं बुद्ध शिकलोली मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक शेरोना येतात तीं सुबागी. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक शेरोना येतात तीं सुबागी. राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक ह्यो पोरजा बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात. प्रितुमेचे राजा उपरासतात सर्वेस्पराचेर आनी ताणें माकलोल्यांचेर कुंवोर गूड मेळ करतात. येयात रे आमचेर घाल्ल्यो सांकडी तोडुया, ताचें जूं मोडून उडोवया. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक शेरोना येतात तीं सुबागी. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सर्वेस्पोर तांचे केडण्यो करता. मागीर रागाबोरीत जावन तो तांकां उलयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कांपतात. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक शेरोना येतात तीं सुबागी. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारबाऱ्यांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें बें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक शेरोना येतात तीं सुबागी. आमी सगलीं शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy Sorvesporak, soy soy. Soy Sorvesporak, soy soy. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak. Soy Sorvesporak, soy soy. Jesu tuže bar rostona, tuja babashi amkavor. Jesu północy wąt pontu, tuja tranamka siwątko. Soy Sorvesporak, soy soy. Soy Sorvesporak, soy soy. Soy Sorvesporak, soy Sorvesporak. Soy Sorvesporak, soy soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. Tuce sove asu. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Mój matyka sobie. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोरशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां कोरायेन परतिलीं. हें पळयोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात.
कित्याक सोर्गींचें राज तसल्याचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेयना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Makare Duka Krista. मोच्या पृथ्वीच्या भयणी भावानो, आयज भावार्थाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुमी हो ल्हानसो पिलाचो दोंगर तुमी चडल्यात. भावार्थान तुमी हे दोंगरार पावलां मारल्यात, कित्याक पाद आग्नेलान तुमच्या जिवितान कितेंय तरी केलां देखून. कितेंय तरी विजमीत उत्सोर्या उगोडे तुमकां घोडे कितेंय तरी जाय देखून काळजाच्या उमाळ्यांनी तुमी हांगासर आयलोलीं आसात. तुझ्या भाव भयणो, ही पेस पिडा सुरू जाल्ली तेन्ना हांव म्हज्या घरा आसतलो आनी एका पाद्री भावान म्हाका वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडली. ज्यो म्हणूंक लागलो, आतां व्हडल्यो इगोर्जो बंद आसात. आतां व्हडल्यो इगोर्जो बंद आसा, सगळें लॉकडावन आसात. आतां धाकटुली इग्रोज सुरवात करुया. तुझ्या भाव भयणो, धाकटुली इर्गोज म्हणल्यार जावन आसा आमचें कुटूंब. आयज आमी विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा म्हणल्यार घोराबो भावार्थाच्या उजवाडांनी भुरग्यांची आकारणी. तुझ्या भाव भयणो, हांव राजस्थानांत आसता, मिसावाच्या गांवांत. आनी हांव आनी म्हजो कॅटिकिस्ट देव संदेशकार जो आसा आमी म्हणटा, ताका घेवन आमी गांवांत गेलोले. आनी गांवांत एका कुटुंबांत आमी भितर सरले. 8 वरां वाजलेलीं. आनी कुटुंबांत भितर सोदच्या आदीं हांवें विचित्र कशें पळयलें. आनी विचित्र म्हणल्यार तुज्या भाव भयणो, एक आवय आपल्या 7 भुरग्यांक घेवन बायबल पवित्र पुस्तक हातांत घेवन भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. असलो भावार्थ पळोवन हांव अजाप जालो. आनी भुरग्यांक बरे भाशेन मार्गदर्शन ही वस्तोरी आपल्या भुरग्यांकूय 7 भुरग्यांक दिताली. तें पळोवन अजाप जावन म्हजो भावार्थ हांव एके भाशेन प्रश्नांत पडलो. असलो भावार्थ थंयसर सुरू जाला देखून. तुज्या भाव भयणो, आयच्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्ता जाल्यार घोराब्यान आमकां कितें मेळटा तें हांवें सांगूंकूच नाका. बरें उतर, माय पायचें मार्गदर्शन, भुरग्यांक फावो तो वेळ, बऱ्यो कोन्यो आनी वायट कोन्यो जायते पावटी आमी आमच्या कुटुंबानूच शिकता. जितले पावटी आमी वाडटा तेन्ना घडये त्यो आमकां उपयोगाक पडटात. पूण चतुरायेन जें आमी भुरग्यांक शिकयता तेंच आमची भुरगीं फुडाराक आमी कोत्ता. तुज्या भाव भयणो, असलो भावार्थ हांवें तुवें राजस्थानांत पळोवलो देखून अजाप जालो. पाद आग्नेलाचे आवयन पर्यंत, मानवत आग्नेलाचे आवयन पर्यंत आपल्या भुरग्यांक तेंच केलें. कुटुंबान एक ल्हानशी पवित्र सभा तिणें घडली. आपल्या भुरग्यांक, शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक जावं गांवच्या भुरग्यांक एकठांय केली आनी दोतोन ती आपल्या भुरग्यां सांगताक दुसऱ्याय भुरग्यांक शिकयताली. तुज्या भाव भयणो, आयज तुमी हांगासर बसलोलीं आसात आनी दुसरे पाद्री तुमकां दिसती पडटा आनी हांवूय बी तुमकां हांगासर देवाची उतराची मोडणी कोत्ता दिसती पडटा. अशेच भाशेन म्हजी आवय आनी म्हजो बापूय हेच माणकुल्या पिलाच्या दोंगरार आयलोलीं. मिसांत वांटो घेतलो आनी उपरांत तुमलाशी गेलीं. थंयसर मागणें केलें आनी वेता आसतना पाद आग्नेलाचो रेगीस घेवन तुज्या भाव भयणो तीं घरा गेलीं. आनी घरा वचून तांकां वाचूंक येनासलेलें, ताका लागून तो रेगीस काडून ताणें म्हजे सोयशी दिलो आनी म्हणलें, बाबा हें वाच मागणें, कित्याक तें सोंपून जातकूच. आमच्या भाव भयणो, हेंच मागणें आमी 2 दिसाक आमच्या कुटुंबान आमी करतले.
घोडी देवाचें विस्मीत आमच्या कुटुंबांतय घडलें. हेंच मागणें 2 दिसाक हांव कोत्तालो आनी भावार्थान हें मागणें कोत्ता देखून तुज्या बाबूणू घोडी देवाचें आपोवणें आयज म्हाका आयलां. आनी हांव गोवायकी कसो तुज्या बाबूणू तुमचे मुखार उबो आसा. मनशां खातीर मनशां मदलो विचून काडलेलो एक याज्ञीक भाव. तुज्या बाबूणू आयज आमी हे पवित्र मिसांत वांटो घेता. आमी आमच्या घराब्यांत आमी जियेता. जियेत आसतना आमच्या भुरग्यांकूय सांगाता घेवन मागणें करुया आनी मागण्या वरवीं बरी देख आमच्या भुरग्यांक दिवंक वावरुया. आनी तेन्नाच पुरच्या बाबूणू हीच तुमचीं भुरगीं बरी भाशेन वाडटलीं, देवाच्या उतराक कान दितलीं. गोठेक जाय जाल्यार देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक जावं जाय तो मिसांवाचो वावर करूंक आसा थंयसर घोडी तींच भुरगीं शिंपडटलीं. आयच्या देवाच्या उतरान आमकां मेळटा आडाय नाकात भुरग्यांक म्हजीशी सोशी येवं दी. तुज्या बाबूणू म्हजो हात तुमी पळयतात. ह्या हाताक बोटां आसात आनी ताळट आसा आनी होच हात हांवें खोलून दवरलो जाल्यार असो उक्तो करून दवरलो जाल्यार हेच हातांनी हांवें आशिर्वाद दिवंक येता. आनी तोच हात हांव तरी बोटां मोडटा जाल्यार ही मूठ जाता. हेच मुठीन हांवें कांयच करूंक जायना. घोडी कोणाकूच मारूंक जाता वो कितेंय करूंक जाता. पूण होच हात हांवें तरी उक्तीं बोटां दवरलीं जाल्यार कितें जाता तें तुमी जाणात. व्हडली मिलाग जाता. तेंच आयज जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आमकां सुचयता. तुज्या बाबूणू मनशां खातीर मनशां मदलो घोराब्यांतूच उत्पन्न जालोलो एक पाद्री भाव तुज्या बाबूणू आयज तोच मानव तागनेल तुमकां उलो मारता. आनी तेंच करूंक आयज तुमकां सुचयता. घोराब्यान भावार्थाच्या उजवाडांनी तुमच्या भुरग्यांची आकान्नी करूंक आयज तोच मानव तागनेल तुमकां धीर आनी बळ आनी आदार जावं. सगळीं उबी रावन ह्या वेळार भावार्थान आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत तांणी दर एक फामिलीक जेजू पोरी मोगान आनी उर्बेन बरी शिकवण दिवंक आनी अदीक करून आमच्या भुरग्यांक देखीवंत नमुणे ते जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी खंयच्याच समुदायाची अंतर आनी वेगळोचार करिना जावंक पूण एकाच मनान एक सारकी सगल्यांची सेवा करूंक आनी गांवचें सुदारप करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. गोऱ्याब्यांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा दिल्लें उतर आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी शुभ वर्तमानाच्या मुळ्यां प्रमाणें वाडोवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जसो मान्यवंत आग्नेल सगल्या जाणट्यांक मान दितालो तसोच आमच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायंक आनी आपल्या घरच्यांक मानान लेखूंक आनी जाणट्यां सवें मोग आनी मोयपास दाखोवंक आनी कसलीच अंतर करिनासतना सगल्यांक मान दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. हांगासर मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनाक हाजीर जाल्ल्या भयणी भावांनी मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन एकामेका सवें मोग आनी सहकार दिवंक आनी एकवटीत फामील कशी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी देवाच्या मोगान वाडोवंक
वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पाप सायबान रोमा शारान बिस्माची परिसोद जाहीर केल्या. तिचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोळ जावन एकचारान आनी भागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मागुया आमच्या भावा भयणां जांच्या कुटुंबान भुरगें ना तांकां हे देवाचे देणे देवाचे काकलुतीन मोगान फावो जावं आनी तांच्या कुटुंबान हो उजवाड फाकूं. आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा ही खालती मागणी आमी तुका उबारल्यान जायती आमच्या काळजांनी आनी मनांनी आसात. तरी तर ती आमच्या बरेपणा उपकारता जाल्यार तुजे खुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. Soyo uno papa wytyczy poro a sada tu soc moga bu to wydojka taka jak woda I gros mata moga papa dojal notre I bejdole manun toge moga papa dojal notre I bejdole manun toge I duce pusa kočenete no moskar kaklo din vasteni izboli sor roznačenavi Britoj ta teba burgi duši. म्हज्या भाव भयणीं म्हजें तुमचें बलिदान सोर पोतेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वीसपूर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सभे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजां. स्वर्गार एकाच ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgami sosar bolia, tuja svoj bova. O sorgi tuga, soj zor,
sorgi tuka soy soy, sorves porace nave, yeta taka soy. Sorgi tuka soy soy, sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco good porgo tuya. तुझ्या Kusa manek puno shivon pona vorvi. Tuve amka sodoili somya. Samsaracha sorvonara amchi sorvonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार योग आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो रोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकलीत कर. तांकां ज्येश्ठावती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोळसोयत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव. आंकवार मारे देवाची माय ती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून तांक आनी सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासाय सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सदांची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या कुटुंबान देवाचो मोग सदांच आसूं आनी ह्याच मोगान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक भावार्थान तांकां चलोवंक त्याच सर्गीच्या बापाची कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कितल्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या आशिर्वादान भरून आमच्या काळजांनी येवंक शेवता. ह्या भावार्थान ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. घुमयण्याच्या वेळार तुमी आसा थंयसरूच उबी रावची आनी घुमयण्याव घेतले उपरांत तुमी बसची. आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो तुमचे थंय येवन तुमकां जेजू दितली. म्हणटूच घुमयण्याव येवंक सोदतल्यांनी मातशें उबी रावात. Moço Deus de bom Jesus, Moço Deus de bom Jesus, ot minha mão chagayanko, minha mão chagayanko, kushagai no laço, kushagai no laço, moje bedo chieta, moje bido chieta, Moço Deus de bom Jesus, Moço Deus de bom Jesus, bukelo moço otma. Virun gelo chiu moço, ai no Jesus teu taro, apun moço pranzalo, ot minha mão chagayanko, minha mão chagayanko, kushagai no laço, kushagai no laço, moje bidor chieta, moje bido chieta. Moço Deus de bom Jesus, Moço Deus de bom Jesus, ot minha mão chagayanko, minha mão chagayanko, kushagai no laço, kushagai no laço, moje bidor chieta, moje bido chieta. Moço Deus de bom Jesus, Moço Deus de bom Jesus, Danele moje calis, Shidolut cabrautale, Suke bocher por la paz, Care sale da dushi. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजू थंय मागुया, गोठाय मागुया. आमचो कुटुंब ताका जाय ते भाशेन चलोवंक ताचीच शक्ती मागुया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. इश्टानो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार, ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्रांगणेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर नोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आनी तुमकां येवकार दितना आयज कितें भाशेन आमच्या सांगेची फिरगोजकारां आयिल्लीं आसात. तुमचे पादविगराक फादर थादिव आनी तुमचो पादकूर फादर क्रूज भट आनी तुमचो डिकन सेल्वम काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुमी तोकोस घेवन त्याग करून ह्या पवित्र जाग्यार येवन तुमी ह्या पवित्र मिसाची भेटीन भाग घेतलो. आमी मागता तुमची पासत आनी आमी आशेता तुमच्याय मागण्या वरवीं देवान आमचो उलो आयकून आमच्या भावाक पाद्रा आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक आमी मागुया. बरोबर आमचे मदीं आयज फादर जो आसा. पिलाचोच यादनीक पूण राजस्थानांत वावर करता. तुका आमी स्वागत करता. बरोबर आमचो मुख्य यादनीक फादर जॉर्ज, जो धाकट्या भुरग्यांची आकारणीच्या वावरांत आसा. फादर, थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मोगाचे इश्टानो, हे वेळार आमी ह्या पवित्र मिसांत भाग घेवन गडे देवाक दिनवासूंक आयिल्लीं आसा. देवान दिलेल्या देण्यां खातीर गडे आमी आमची मागणी, आमची इंतेसावां, आमचे आवंडे घेवन आयिल्लीं आसा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, मागुया, बावार्थान मागुया. कित्याक बावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. तुका आशिर्वाद जाय, गोठाय जाय, पेकोणी जाय, देणी जाय, बावार्थ जागोय. कित्याक ह्याच बावार्थान मागलेलें आमचे भयणीन पावलिना रॉड्रिगेसान तिका मेवलें म्हणून ती आयज परगट करूंक सोदता. ती म्हणटा, हांव जाणटे पिरायेक लागून सोकलाक पडलेली आनी म्हज्या पांयांची दोनूय बोटाची हाडां मोडलेलीं. म्हज्यान चलूंक जायना जाल्लें. म्हजो पांय सोसूंक जायना तितली दूख जाताली. दोतोरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून. पूण म्हज्या जाणटे पिरायेक लागून म्हाका खुशी नासली ऑपरेशन करूंक. हांवें म्हज्या पुताक सांगलें, म्हाका पिलार व्हरात. मानियेंत आग्नेल म्हजी बोटां सारको कोत्तलो तो म्हजो दोतोर. दोर ब्रेस्तारा दिसाक म्हजो पूत म्हाका पिलार हाडटालो. उपरांत लॉकडावन जाल्लें देखून आमी आमच्या घरांत रावन नोवेनाची मागणी दोर सांजचे वेळार आमी करतल्या. अजाप कशें ऑपरेशन करिनासतना दोनूय बोटां सारकीं जालीं आनी हांव आदले परी चलूंक भोवूंक लागलीं. आनीकूय जायते उपकार देवान मानियेंत आग्नेला वरवीं आमकां फावो केल्यात. देखून हांव देवाक दिन वाचतां आनी देवान मानियेंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण मागता. हो इश्टानो, बावार्थान केलेले मागणे आमचोय बावार्थ जागोवया. आमची ते सवां ह्याच बावार्थान पाद्राग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां सगल्यांक पेकोणी आशिर्वाद कुरपेन बर म्हणून आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या पाद्राग्नेलाच्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी उर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार
आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान येवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडांत मान येवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव तशें जाता मान येवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग एक खुणाकुशी फावो कर म्हूण विनयता हांव मान येवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें उगणीत काकुतीच्या देवा ओगणीत काकुतीच्या देवा सोडपड पडून सोरपट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान येवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगट नेवदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता मागता आमचे सुमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन मोगाड इश्टनो पिडेवंताच्या मागण्यांत एवांजेल रोजारांत आमी भाग घेवया आमी जी दुयेंत आसात वो आमच्या घरांनी जी दुयेंत आमची आवय बापूय बाबा भयणां आसात वो आमच्या इश्ट मित्रान जाणें तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा इश्टनो तांचो उगडास करात आयज घडये जायतीं जाणां आमकां टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर पळयतात मोगाचे इश्टनो तुमची मागणी तुमची दुयेंसां उबारात आमी तुमचे पासत मागतात इश्टनो आयज किरीत भाशेन मिस्टर जुझे आग्नेलो पिरीस जो UK कोमांत आसा मागूंक लायिल्ली आसा तरी सुकली पेकोवणीची मागणी एकठांय करून हे वेळार देवाचीच पेकोवणी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन आमकां मागुया सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिळेवोन भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचे तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावार्द धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार Devadraco, porco narvorto, pulpotra rafas, gorgora sarko, serma vaktacha, uskor nokwato, miskor tana, ashpor bodeso, bapa predicha, magda tushporsa. Bagoyama somestaci asha alta haratsoma Fabkur dushbokta Padragnela kamsha Pridi bapa Bapa predicha Magda dushporsa Bagoyama somestaci asha Alta harat soman, fabkur dushbokta
Отрок не лакомчон, прийди.